साद्या काळाचो पांचवो आयतार. जेराल प्रस्तावन. आज सगळी पवित्र सभा साद्या काळाच्या पांचव्या आयतारा जागतीक मट्टार बाळक जेजूच्या मेळाचो दीस संभ्रमता. दुबळ्या भुरग्यांच्या गरजां पासून ह्या मेळाक आमच्या उदार मनाचो धन सहाय दिवंक आनी सर भुरग्यां पासून मागूंक उलो दिता. सांगातास आयची सर वाचपां आमकां संवसाराचो उजवाड आनी पृथ्वीचें मीठ जावंक उलो दिता. जेजू क्रिस्त संवसाराचो उजवाड. काळोखांत आसल्या संवसाराक तो उजवाड जाता आनी सर्वांनी ह्या उजवाडाच्या सावळीन जियोंक तो आशेता. जेजू रूच नातल्या मनशाच्या जिवितांत रूच दिवचें तसलें मीठ जाता. कश्टांत आसल्यांक, पातकांत बुडल्यांक, अनाथ्यांक तो आदार आनी आसरो जाता. पवित्र स्नाना मुखांतर क्रिस्तांव जावन जियेतल्यांक आमकां जेजू आज आमचो भावार्थ करण्यांनी जियोंक उलो दिता. जसो जेजू संवसाराचो उजवाड आनी पृथ्वीचें मीठ जालो तशें आमी जावंक तो अपेक्षिता. आमचें आपोवणें आनी जेजून दिल्लो उलो गंभीर रितीन घेवया आनी ह्या संभ्रमांत आमी संवसाराचो उजवाड आनी पृथ्वीचें मीठ जावंक कुरपा जोडून घेवया. पयल्या वाचपाक प्रस्तावन. आयच्या पयल्या वाचपांत इजाया प्रवाद्या मुखांतर देव इस्रायल परजेन तांचो हुस्को दुबळ्या धाकट्यांक दाखोवंक उलो दिता. इस्रायल परजेन कश्टांत आसल्या तांच्या भाव भयणींच्या गरजांत पावल्यार असलें तांचें बरेपण देवाक ती विस्वासी रावतात म्हणलें दाखोवन दिता म्हळें देव तांकां कळयता. तर हें उतर आतां आमी चीत दिवन आयकुया. दुसऱ्या वाचपाक प्रस्तावन. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत भाग्यवान पावलू कोरिंतकारांक तांकां क्रिस्ती आपोवण्या विशयांत उगडापे करता. ताच्या जणवाये वा प्रवचना वरवीं तांकां क्रिस्तांव भावार्थ लाभूंक ना, बगर हें सर पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन जालां म्हणलें तो तांकां कळयता. तर हें उतर आतां आमी चीत दिवन आयकुया. सुवार्थेक प्रस्तावन. आयच्या सुवार्थेन जेजू आमकां संवसाराचो उजवाड आनी पृथ्वीचें मीठ जावंक उलो दिता. जेजूच्या मिसावाचो शेवट सर मनशांनी उजवाडांत चलचें आनी कश्टून आसल्या लोकांच्या जिणेंत आदार जावचें जावन आसलें. तर जेजूच्या मोगान भरून फळां भरीत क्रिस्ती जिवी जियोंक प्रेरण दिवची ही सुवार्ता आतां आमी चीत दिवन आयकुया. भावार्थ्यांची प्रार्थना. पयलें पवित्र सभे पासून. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभेच्या वडिलांक तुज्या सारकें संवसाराचो उजवाड आनी पृथ्वीचें मीठ कर. तांच्या आपोवण्यांत तांकां तिरासण लाभय. खळ मीत नासतना भावार्थ्यांच्या बरेपणा पासून निस्वार्थीपणी वावरूंक तांकां तुज्या ससायेन आनी गटायेन भर म्हूण मागता. दुसरें देशा पासून मोगळा बापा, भारत देशाच्या राजकीय फुडाऱ्यांक जेजू बरी संवसाराचो उजवाड आनी पृथ्वीचें मीठ कर. तांच्या वावरांत तांकां सुटसुडीत कर. गरजेवंतांची बोब आयकून तांकां फावो तो आदार दिवन देशाची उदरगत करूंक तांकां तुज्या ससायेन भर म्हूण मागता. तिसरे पिडेस्तां पासून दयाळा बापा, आमच्या घरांत वाड्यांत आनी संवसारार अशा सर पिडेस्तांक आनी गत आदार नातल्यांक तुका समर्पिता. तांच्या कश्टांत तुजो सांगात लाभय. तांच्या कुटुंबादारांत हांव तांकां कुमक मेळून तांचें जिवीत बरवच्यान जियोंक तांकां फावो कर म्हूण मागता. चवथें सर वा पासून काकुळदारा बापा, भुरग्यांचें देणें आशेतल्या सर काजारी जोड्यांक भुरग्यांचें देणें फावो कर. तांचे थंय सोडदोड आसा कर. तुज्या पुताच्या शिकोवणे प्रकार ती संवसाराचो उजवाड आनी पृथ्वीचें मीठ जावन जियोंक तांकां तुज्या ससायेन भर म्हूण मागता. पांचवे फिरगज कुटुंबा पासून कनवळ्या बापा, आमच्या फिरगजेच्या हर एका कुटुंबाक तुज्या मोगान आराम दर. आमी सर संवसाराचो उजवाड आनी पृथ्वीचें मीठ म्हळें सत समजून एकामेका थंय माये मोगान जियोंक आमकां तुज्या कुरपेन भर म्हूण मागता.